कोणी येऊन बरगो म्हजे ब्लेस मी फादर म्हण इंग्लिशान सांगलें तार तूं क्रिस्तांवगी तूं जेजू क्रिस्ता पाती येतायगी थोडे बडी कुमसारांतच थोड्यांनी जन्मिनली सारलीं आसा फादर म्हाका कुमसारा वचूंक मनच ना पूण आज आमकां सकाळां वचचें म्हळें हांव वचना जाल्यार कळटा म्हळें आयलें लोक पाद्र्यापान सांगता आसतलो आनी पाद्र्याप हेरांक सांगता आसता तुमी कोण आमकां विचार आतांच्या मॉडर्न जनरेशनाचें एक व्हडलें पातक की एबॉर्शन्स मनशा जिवीत कित्याक म्हळ्यार म्हाका पसंद जावचें करचेंच सारकें म्हजें एक सवाल म्हाका आज भलायकी ना म्हणून डाक्टर सांगता तर कोणे जीवशी मर्याद घे म्हाका पयलें पुरा काजरा पयलें लैंगीक संबंध जावं दी लिव्ह इन रिलेशनशीप जावं दी हे न्हयच म्हणून सांगताले पूण आतां इल्लो टायम बदला म्हणटा आतां जे मॉडर्न थिंकींग आलें पळयत पुस्तकांत आमी पळोवंक मेळटा आनी आजकाल आसा देखून तें सारकें थोडे पापसाहेब हर एक हप्त्यांत कुमसार जाल्ले आसा पापसाहेबान खंय पदकां केलीं आबा सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हफ्ते केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. पापा पियूस बार्याव्याचे एक उतार म्हाका भोव चड चिंतूंक केल्लें जावन आसा आनी तें अशें आसा द प्रॉब्लेम ऑफ दिस सेंच्युरी इज ऑर द सिन ऑफ दिस सेंच्युरी इज हॅव्हिंग नो सेन्स ऑफ सिन म्हणून पापा सांगता. तशें म्हूण सांगल्यार आतांच्या शतमानाचें एक व्हडलें पातक कितें गे म्हूण सांगल्यार पातकाची समजूण नासतना आसची म्हणून. आनी आतां आजकाल आधुनीक काळार आमी आसतना आतां जे युवा जण जांनी चिंतचे आसा फील गुड सिन म्हणून म्हळ्यार एखाद्या वेळार आमकां कितेंय लागतना बरें लागता वा आमकां कितेंय पाड लागता जाल्यार हे पातक वयनी अशी आमची एक समजणी आसा. तर निजोन पातक म्हळ्यार कितें देवाच्या उपादेसा विरोध आमी येताना कशें पातक करता वा थोडे फावटी आमकां बरें लागले संगती आमी करता आसतना ते आमी पातक म्हणून आमकां बगना जाल्यार आमकां पातक कितें न्हय हाचे विशय समजणींत ना जाल्यार आमी कितें करता गे म्हणल्यार आमकां समजना. तर ही पूर सवालांक आज जाप दिवचे खातीर आमचे सांगात आसात बाप प्रवीण लिओ लसरादो जेप्पो सेमिनरींत एक मॉरल थियोलॉजी हाचे प्राध्यापक जावन आपलो सेवा दिता आसतना प्रस्तुत कॅथोलिक बोर्डाचे सेक्रेटरी जावन आपलो वावर ते दिवन आसात. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर फादर लिओ लसरादो तुमकां डॉक्टर लिओ लसरादो म्हणचें की फादर म्हणचें की म्हाका गुर्तुना. ओके. तर आमच्या सर्वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन ह्या संवाद कार्यक्रमात तुमकां स्वागत म्हणटा. फादर कशें आसात? हांव बरो आसा लिझा. तर फादर आमी फर्स्ट टॉपिकाक वेच्या पयलें मॉरल थियोलॉजी विशयान उलोवंक वा नैतीक देवशास्त्रा विशयान आमी उलोवंक आज हांगासर बसल्या. तशें म्हणटा आसतना मॉरल थियोलॉजी म्हूण सांगल्यार काले हाचे विशयान म्हाका इल्लें पयलें सांगतात गी फादर. मॉरल थियोलॉजी इंग्लिशांत आमी कितें म्हणटा हांव कोंकणीन सांगचें तर नैतीक देवशास्त्र म्हणयात. देवशास्त्र एक जराल विशय तर आनी देवशास्त्राच्या भाशेन नीत या कितें बरें कितें वायट हे विशीं उलोवच्याक या शिकच्याक या समजोवच्याक आमी नैतीक देवशास्त्र म्हणयात. आमी कितें मॉरालिटी म्हणटा या एथिक्स म्हणटा हे जराल रितीन आतां मनीस समजाल म्हणल्यार हर एकल्याक बरें करीचें आनी वायट करूंक नजो म्हणलो एक नियम एक नियम ताच्या काळजांत ताच्या मतींत आसता आनी खंचयलां बरयलां आमी सांगयात. पूण हेंच बरें करूंक जाय आनी वायट करूंक नजो डू गूड अँड एवॉयड इवील म्हणटा आमी इंग्लिशांत. तें देवशास्त्राच्या रितीन या क्रिस्तांव धर्माच्या समर्थीच्या रितीन कशें समजोवचें म्हणलें तें मॉरल थियोलॉजी जाता. देखून सगळ्यांक बरें करूंक आनी वायटांतल्यान पयस रावंक उलो आसा. पूण मॉरल थियोलॉजी कितें म्हणटा तें बरें आनी वायट आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या दृश्टेन जेजूच्या शिकोवण्याच्या दृश्टेन आनी पवित्र सभेच्या शिकोवण्याच्या दृश्टेन कशें समजोवचें म्हणल्या विशयांत ते एक विशेश कितें लिसांव या तरबेत या जणवाय विशेष करून सेमिनारिस्टांक दिवची या आमकां हर एकल्या क्रिस्तांवांक ती एका ना रितीन आमच्या दोतोनी जावंक पुरो आमच्या रेतीर जावंक पुरो आमच्या शर्मां जावंक पुरो आमच्या संप्रदायाक लागून जावंक पुरो आमच्या मालगड्यांक जावंक पुरो आमच्या कालेतीक लागून जावंक पुरो ती येता. आनी देखून देवशास्त्र या मॉरल थियोलॉजी म्हणटा आसतना काली प्रोफेसरांक मात येवच्या पाद्र्यापांक मात कळीत आसची म्हणून न्ही तुंय हांव आनी हर एकलो आमी क्रिस्तांव एका ना रितीन हे नैतीक देवशास्त्र आमी पाळटा. पूण विशेश रितीन ताची सडीत आनी सडीत जन्वाय आनी ह्या संवसारार चॅलेंजीस येता आसतना हर एक दीस हें कालें हें कशें म्हणटा आसतना इल्ली गुणायेन ताचे विशयान चिंतूंक आमकां हर एक पुटी अवकाश आसा. देखून कोणेय
म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणून जायना. त्या खातीर ह्या जगजातेला विशेष करून लोकांक तांणी सांगच्या पयलें, हांवें आनी एकल्या सांगच्या पयलें, न्ही जावन जेजून सांगिल्लें अशें गी, या पवित्र सभा अशें शिकयता गी, या संवसार सांगता तें सारकें गी, ह्या विशयान जन जोडच्या खातीर नैतीक देवशास्त्र आसा, मॉरल थियोलॉजी आमी म्हणटा. आमी कालके ताका कोला करी जेवय म्हळ्यार वेळ काळ बदलत आसतना आमी ताचे प्रमाणे बदलावण हाडी जेवय. पूण ही बदलावण कितले मुशेर आमी पाळीजे आनी थोडे फुडें काळान जालां म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल आतां सांगचें जाल्यार पयलें पुरा काजरा पयलें लैंगीक संबंध जावं दी, लिव्ह इन रिलेशनशीप जावं दी, हे न्हयच म्हणून सांगताले. पूण आतां इल्लो टायम बदला म्हणटाना आतां जेन्ना मॉडर्न थिंकींग आलें, ओके, एकामेकाची संमती आसा जाल्यार आमी कन्सेन्शुअल सेक्स म्हणून सांगता. हाका ओके म्हणलें तर एक संप्रदाय आमच्या ह्या मॉडर्न टायमाचेर आमचे ते येवनूच आसा. सो हाका पवित्र सभा कितें सांगता, पवित्र सभेची शिकवण कशी आसा हाचे विशयान म्हाका कितें सांगता गी फादर. लिजा, सारकें पळोवंक गेल्यार द बेजीक मॉरल व्हॅल्यूज म्हणटा आमी, फावंडेशनल व्हॅल्यूज या मौल्यां सुरवेर तावन अजून ती सेम उरल्यांत, ती बदलोंक नात. कोणी आतां 2000 वर्सांच्या आमच्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत चकडांनी फटी मारल्यात, देखून फट मारचें सोमा म्हणून कोणी सांगना. इतल्या जाणांक जिवीशी मारला आनी देखून जिवीशी मारचें ओके म्हणून आमी सांगना. ह्या लैंगीक सडिलाई पोरण्या सोल्ल्यान ती आशिल्ली, पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक मेळटा, आनी आजकाल आसा. देखून तें सारकें, देखून मौल्यां बदलोवनात, सो कॉल्ड फावंडेशनल व्हॅल्यूज बदलोवनात. पूण मनशांनी ती मौल्यां पळोवची रीत आपणाक जाय तशी गुणावन घेतल्या या एडजस्ट केल्या तें आमकां दिसून येता. देखून आमी हातून 2 संगती आमी पळोवंक जाय. म्हाका करूंक जायना या करूंक जाता म्हणल्याचेर होंदोन सारकें सूख म्हणलें ना. देखून तें बारीक गरजेचें. हांव एकच एक नियम आतां सोत्तीबो अळसूंक या अळूंक येवना, म्हाका तो संपूर्ण करूंक आयला म्हणलें. देखून कितें सारकें आसा तें खरी जें म्हणलें तें मनशांनी निर्धार घेतलो न्ही, तो देवाचो निर्धार. आदाम येवेक रचून ह्या संवसारीन धाडिल्ले तवळतावन देवान आपणाची कितें खुशी आहली पळय ती करूंक तांकां उलो दिल्लो. पूण नीज गजाल अशी आसा, मनीस सुरवेर तावनूच चुकोन पडला. आतां निबां आमी मात न्ही, तुवें सांगलें आधुनीक काळार म्हणून, पूण निबां आदाम आनी येवेनी सोदून काडली. तांकां तें फळ कायनोजो म्हणलें तांणी केलें. खावन जाल्या उपरांत देव आदामा कडेन विचारता, कितें तुवें आड व्हरलेलें फळ केलें गी म्हणून. ताणें वय या न्ही म्हण जाप दिवची आहली. वय जालें जाल्यार हांवें सॉरी म्हणचे आहलें, न्ही जालें जाल्यार ताणें सत सांगत. पूण तो गुणावन ती बदलाम येवेचेर आनी येव सोरपाचेर घालता आनी सोरोप ओगोच रावता. म्हणजे हें पातकाचें विशियस सर्कल कितें पापा पियूस 12व्यान सांगिल्लें पळय, द सेन्स ऑफ सिन. आधुनीक काळार कशें ना, मनशाच्या सगळ्या चरित्रेन ती हें आमकां दिसून येता. जर पोरनो सल्लो आमी पळयलो तर प्रवादी इस्रायल पुरजे विशयान कितें सांगतात, तुमी केल्लें पातक तुमकां दिसना, पूण तुमचीं पातकां, तुमचें काळीज, तुमचें जिवीत रक्तान बुडलां म्हूण सांगता. देखून this absence of the sense of sin is a universal phenomenon. आनी देखून जेजून हांगासर हेजे पडलें. देखून तें आजय आसा, भोवशा आज इल्लें तुवें सांगलें बरी चड आसा. कित्याक म्हळ्यार देव आसा या देव पळयता, या हांवें एक दीस लॅक दिवंक आसा म्हणलें तें मतीं तावन गेल्ले कुडले अशें जावचे चान्स आसा. देखून पातक म्हळ्यार म्हाका पसंद जावचें हांवें केलां, देखून तें पातक न्ही, तें चिंताप आज आमी काणसोडीचें. कित्याक म्हळ्यार सबार पोटी हांव कितें कुमसारान कितें सांगता तें सांगना, पूण कुमसारीन बसता आसतना म्हजो अनुभव जावं हांगा ह्या बैला गांवांत जायत्या जाणांक तुवें सांगलें बरी, कुमसाराक आयल्या उपरांत ती काल हें सांगचें म्हूण कळना. हांवें कांय करूं ना, हांव कांय तितलो खोटो मनीस न्ही म्हणलें, आपूण बरो म्हणलें चिंताप बारी मारेकार. तें सदां अशें म्हणयत, टेस्टाकच वचनासतना म्हाका कांय पिडा ना म्हणच्या एका व्यक्ती बरी. ताणें क्लास ब्लड टेस्ट करून पळयलें तर मात्र ताका कळत. देखून जराल रितीन सांगचें तर आदाम तावन येवे तावन सुरू जाल्लें अजून पर्यंत मनशा सैम हो हांवें म्हणयत. देखून आपूण बरो, आपूण भाग्यवंत, म्हजें थंय कांय उणें ना, हांव खोटो न्ही, हांवें कांय इल्लें केलां तर ताका कारण आसात, हांवें जाय जाय म्हूण करूं ना. देखून म्हजी चूक ना म्हणलें चिंताप बारी मारेकार. आनी तवळ
आमी कितें बरें करूंक आमी सुकोन पडटा आनी आमच्यान जायना ते आमी म्हणजे निबाक एक निवणें दिवचे आनी आमी बारीस माहीर आमी मनशां तशें म्हणटा सारफा तुमी एक विशय म्हाका मेन्शन केलो आतां सडावत कुमसरागेच्यो काणयो हांवें आयकल्यात कुमसरागेला आमकां पातकांत ना आमी काले सांगच्यो म्हणून गोत्तो ना म्हणून सांगतात आनी थोडे पुटी गेल्या उपरांत काल जाता हांवें अशें केलें पूण अशें करीत जाल्यार ताका एक रिजन आसा ताणें म्हाका तशें करचें बरी केलें म्हाका सोसूंक जाय हांवें केलें म्हणून सांगतात आमी इतले बिजी जाले हांगे आमी खाली सूख करनासा व्हडलें म्हळ्यार बोगापूत येना म्हणल्यार बरी जालां म्हणून म्हाका बोगता फाद कितें म्हणून अशें तर वय एका रितीन विशेष करून ह्या आधुनीक संवसाराच्या भद्रती म्हणटा आमी सो कॉल्ड फॉल्स सेक्युरिटी वरवीं आमकां कम्फर्टेबल लायफ मेळना आमकां जाय जाल्लें मेळना देखून ह्युमन लायफ मनशा जिवीत कितें म्हळ्यार म्हाका पसंद जावचें करचेंच सारकें म्हणलें आज आयलां कशें आसा हांवें करचें हर एक काम आनी एकल्याक बरें या वायट करूंक शकता हांवें करचें हर एक बरें या वायटाक 3 कुशी आसात दॅट इज द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ sin हॅज 3 डायमेन्शन म्हणटा आमी एका हर एका पातकाक 3 कुशी आसात ते आमी लोक विसराला 3 कुशी खंयचे मनीस जाल्यार हर एक पातक देवा विरोध येता या म्हजो आनी देवा मदलो संबंध तुटयता म्हणून देखून आमकां सदांचें दोतोनीच्या क्लासीन तें कळीत आसा हर एक पातक थोडे फाटी दुबाव येवंक पुरो हर एक पातक घी म्हणून वय हर एक पातक देवातावन म्हाका पयस व्हरता देखून ग्रेक भाशेन पातकाक अमर्तेया म्हणटात अमर्तेया म्हळ्यार मिस्सींग द मार्क एकलो आर्चर आसा तर ताचें बाण ताणें सोडुल्लें खंय वस जें आसलें पळय तें वसनासतना आनी एक कडेन पडल्यार इट्स कॉल्ड मिस्सींग द मार्क अमर्तिया म्हणटात देखून हर एका मनशाक देवान रचयल्ल्या ताणें ह्या निर्दिश्ट जाग्याक ह्या कुशीन वसचें म्हणलें आसा तो केदाळ थंय वचोंक चुकता आनी आमकां तो जागो जावन आसा आमी देवान रचयल्ली आनी आमी देवाक कुशीन चमकोंक जाय आनी आमी केदाळा देवाच्या कुशीन तावन इल्लेशें वांकडे येता इट इज sin अमर्तिया आतां मोरये थंय पाताक ना आमी म्हणटा पळय हें ब्युटिफूल एग्जाम्पल कित्याक म्हळ्यार मोरये सगळी जिणी तिची कूड तिचें मन तिचें काळीज तिची दिश्ट सगळें जिवीत तिणें देवा कुशीनच गुणावन दवरलें दॅट्स वाय शी डीड नॉट हॅव सीन तिचें थंय पाताक नातलें मनीस जाल्यार आमी इल्लेशें इशीन तिशीन जाता ताचे वरून दोन आमचो आनी देवा मदलो संबंद दुसरो हर एका पातकांत म्हजे थंयच संबंद तुटता आमकां हर एकल्यांक एक डिग्निटी म्हण आसा आमी पोरण्या सोल्याच्या उतरान सांगचें तर वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड देवाची सारक्याची आनी स्वरुपायेची जावन आमकां रचल्यात हांव कितें म्हणटा पळय हांवें केल्लें देखून इट इज मायन म्हजें प्रायवेट लायफ यू डू नॉट हॅव ए प्रायवेट लायफ इन एन एब्सोल्यूट सेन्स तुका तुजेंच म्हणलें यू बिलोंग टू ह्युमन कम्युनिटी तूं मनशा कुळ्याक सरवल्लो तूं आनी देखून तूं हें केल्लें तें तुजी इमेज पाड जाल्यार तें सगळ्या मनशा कुळाक बाद जाता आनी तुजेंच इमेजी भितर तावन पाड जाता देखून आद हांव आनी हें केल्लें हेंच देखून हांव जर एका ल्हान दिसत्या संवसाराक दिसनातल्या पातकांत बदलता तर म्हजो भितरल्या भितर स्वभाव बदलता म्हजे भितरले भितर म्हजेच विशयांतलें चिंताप बदलता गिल्ट फिलींग येवचें जावंक पुरो या सेल्फ रायचियस एटिट्यूड जावंक पुरो हें देखून हांवें कांय करूं ना वय भायल्या दिश्टीक तुवें आनी एकल्या मारूं नाय या आनी एकल्याचें रगत व्हरों नाय जावंक पुरो पूण तूं तुजेच तुजें इमेज कितें रूपणें आशिल्लें तें तूं पाड करता सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट जावंक स्टार्ट जाता करेक्ट तिसरें हर एक पाताक पळया तें आनी एकल्याचो संबंद तुटयता चिंत्या दादलो एका वायट पिंतुरां पळोवच्या आनी तूं शिरकोन पडला त्या एका पातका वरवीं ताणें आपल्या स्त्रियेक पत्नीक आनी भुरग्यांक चलयांक आनी शेजाऱ्यांक तांकां हांकां पळोवची दिश्टच बदलाता सांगाताच ताच्या स्त्रियेक आपणाचो दादलो कसलो म्हूण कळलेले तवळ तिणें आपल्या दादल्या थंय पळोवची दिश्ट उलोवची दिश्ट आनी शेजाऱ्यांनी आनी तांणी आनी उलोवची दिश्ट तुवें म्हाका पळय ही म्हजी जिणी म्हणून परफेक्ट पूण तुजी जिणी कशी पळय तुजो संबंद पेल्या थंय तूं हें सगळें हांवें कितें सांगलें पळय दार दांपून कुडा भितर तुजेतल्या करताय जावंक पुरो पूण इट अफेक्ट्स देखून पाताक म्हळ्यार हांवें कोणायची गोमटी कातरूं ना या कोणा जिवेशी मारूं ना हांवें कोणाचें सोरूं ना म्हणलें मात न्ही द सो कॉल्ड एक्ट्स थॉट्स
imaginations which happen deep down in your own self also break these three relations. देखो न्हू आधुनिक काळार व्हडले कश्ट म्हळ्यार की हांवें कांय करूं ना देखून म्हणल्यार की हें आपणाचें मात्र पळोवन म्हजें जिवीत मात म्हणून दॅट सो कॉल्ड इगोइस्टीक ऑर सेल्फ सेंटर्ड लायफ दॅट क्रिएट्स यू कायंड ऑफ एक फॉल्स शेल्टर दॅट नोबडी नोज आय एम फायन आय एम ओके. आमकां बरी शिकोवन आमची इगर्जेन मेळटा जाल्यार वा वडिलां जावन आमकां मेळटा जाल्यार आमची भुरगीं वायट वाटेक वेची नात म्हणूनय हांव पाती येता. सो हाचे विशीं तुमी कांय सांगूंक शकतात फादर? पवीस सभेक व्हडली जबाबदारी आसा. पवीस सभा हांगा म्हणटा आसतना हांव खाली पाप साहेब आनी बिस्पू आनी आमचे कॉंग्रिगेशन्स डिकॅस्ट्री आनी शिकोवन दिवची विविध हातेर ते मात सांगना. पवीस सभा म्हणटा आसतना हांगा तावन खंय वाड्यात हांव सुरू जावन कुटुंबांत हांव सुरू जावन आमची फिरगज समाज दिएसीज ह्या सकट लेवलार आसची पवीस सभा. आनी आमकां हर एकल्यांक विशेश करून जबाबदारेच्या स्थानार आशिल्ल्यांक आवय बापायक वडिलांक धर्मिकांक याजकांक हर एकल्यांक हेरांक देख दिवची आनी सूख आशिल्लें तितून सांगची एक जबाबदारी आसा. ह्या विशयान पवीस सभा परत आनी परत आमकां सांगता. आज संवसारार एक मॉरल स्ट्रेंथ आसची बॉडी आसा तर ह्या नैतीक बळ आसची एक संस्था आसा जाल्यार कॅथोलीक पवीस सभा मात्र. उरले क्रिस्तांव पंगडींनी इगर्जोयनी कित्याक म्हळ्यार ह्या खंयच्याय पंगडांत खंयच्याय ह्या पवीस सभेंत धाकट्या पवीस सभेंत तांकां तांचेंच म्हणलें नैतीक या मॉरल स्टँड म्हणलें ना. पर्सनली ते तांकां जाय जाल्ले बरी सांगतात. वय तांचे पर्सनल ओपिनियन्स ऑर तांकां खुशी आयिल्ले बरें सांगचे. पूण पवीस सभेन मात्र खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणलें स्पश्ट रितीन पवीस सभेक क्रिटिसिजम मेळ्ळ्यार पवीस सभेंतान सोडून गेल्यार इगर्जेक येवचें रावयल्यार सांगची एक रीत आसची मांडावळ आसची म्हळ्यार कॅथोलीक पवीस सभे. आज काल सगळो संवसार कित्याक कॅथोलीक पवीस सभे अटॅक करता ह्याच एका कारणार गती. कित्याक म्हळ्यार कोणी जर सारकें या सूख आपणाक बाधक जाता जाल्यार सांगूंक धैर्य व्हरता तर दॅट मॉरल स्ट्रेंथ इज नॉट फ्रॉम जस्ट विदीन द चर्च, इट इज फ्रॉम क्रायस्ट. जेजून दिला. जेजूनच आपल्या फाटलादारान सांगिल्लें आसा. ताणें युकरिस्तचो डिस्कोर्स म्हण आमी म्हणटा हांव सांजो आमच्या वंजलांत आमी कितें पळयत तें पुरो जाताना केरे सोडून गेले मस्त जाण. जेजूक मस्त जाण फाटल्यान जाल्यार बारी खुशी आसा जाल्ली पूण मस्त जाण सोडून गेले. आनी तो वेळ ताणें गोवन म्हणलें आसा तुमी म्हाका सोडून येतात घेवन. आनी पेद्रून म्हणलें आमी खंय येचें सोम्या कित्याक तुज्या लागीं आसा सासणीक जिविताची उतरां. आज आतां पवीस सभा आनी आमी सक्कडी जो तुवें सांगलें आमी वडिलांनी आनी भुरग्यांक युवा जाणांक आनी कोण वाट चुकल्या तांकां सक्कटांक कितें सारकें आसा तें सांगचें म्हणलें तें काम आमी करेजस. एट वॉट कॉस्ट? इवन एट द कॉस्ट ऑफ गेटींग क्रुसिफायड ऑर बीइंग अबॅन्डन्ड. देखून पवीस सभा इगर्ज मात आमी कितें म्हणटा पाप साहेब एन्सायक्लिकल्स एक्झॉटेशन्स या परिपत्रां दिता आसतना सक्कडांक उद्देशून दिता. क्रिस्तांवांक मात न्ही कॅथोलिकांक मात न्ही हर एका मनशाक उद्देश. कित्याक म्हळ्यार तातूंत आसचें शिकोवन देवाची खुशी. विश्वपत्र म्हळ्यार सगळ्या विश्वपत्र. करेक्ट एक्झॅक्टली तो करेक्ट शब्द वापरलोय. देखून ती एक जबाबदारी आज आमी हर एकल्यांनी करीचे पडटा. थोडे फावटी कितें हांव शर्मावर सांगता तें म्हाकाच एक चॅलेंज. इट्स अ बीग चॅलेंज. पूण देखून म्हाका कन्विनियंट जाता म्हणून हांवें जर सोडलें तर द ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी देवान आमकां दिल्ली. कितें बरें करा, शुभ वार्ता परगट करा, पातकां बक्षिया, जिनी परिवर्तन करा तें आमी मिसांव चुकोवन पडटा. देखून आज कालच्या जावं युवा जनांक जावं या भुरग्यांक जावं या हर एका क्रिस्तांवांक हर एका बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमी दिवचो संदेश वचचो. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी आमकां दिल्लें मेसांव देवान पवीस सभेक जें दिलां आनी वैयक्तीक रितीन आमकां दिलां बरें करूंक तें आमी करूंक जाय. हातून मस्त बटी आमकां पसंद जायना पूण तशें म्हणटा आसतना आमकां खुशी आसले बरी करचें तें सारकें न्हय.
थोडे पुटी थोड्यांनी सांगचे आसा लॉजीक म्हणून म्हळ्यार ह्युमन लॉजीक आमी यूज करी जे थोडे पुटी आमचे रुल्स वा आमचे उपादेश कितें आसात ते खाली आमचे इमोशनावेर बेज जावन आसात ते आतां प्रस्तुत काळार प्रॅक्टिकॅलिटी ना म्हणून थोडे सांगचे आसात म्हळ्यार थोडे आमची इगज मतेचे आमी ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स कितें म्हणटा म्हळ्यार ते सांप्रदायीक रुल्स वा रेग्युलेशन्स आमकां कितें दिल्यात ते मॉडर्न सगळ्यांनी आमी वापरूंक जायनात म्हणल्यार एक थोडे पुटी एक्सक्यूजस दिवचे आसात हाचे विशयी तुमी कितें सांगूंक शकतात फादर पापा फ्रांसिसान आपल्या अमोरिस लेतिसिया म्हणल्या विश्वपत्रांत हे विशीं सांगलें आसा आतां धाकल्याक सांगचें तर एक वेगळो सार काजार असो वेगळो सार वांजेल कितें म्हणटा जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय दॅट इज द आयडियल पूण रियालिटी अमेरिकान जावं युरोपान जावं आमच्या गांवांत जावं आनी हर एका धर्मांत काजारां मोडतात वैगी आतां वन इज आयडियल अनदर वन इज रियल आयडियल वर्सस रियल प्रॅक्टिकल न्ही म्हण तुवें आमी सांगलें मस्त संगती आमच्या जिणेंत प्रॅक्टिकल करूंक आमकां जायना आनी देव तें समजता तें उडास करूंक जाय इस्रायल परजे की एक भागेवोन जिणी जिवंक देवान विंचलें पूण आमकां कळीत आसा ते इस्रायल परजा कितली सुकोन पडली म्हणलें द वल्नरेबिलिटी नो आमचे वीकनेस दॅट ऑलवेज गॉड नोस पूण पाप साहेबान पाप फ्रांसिसान त्याच विश्वपत्रांत एक सांगलें आसा कितें म्हळ्यार आमकां करूंक जायना देखून आमकां तें जायना म्हूण सोडचें या तें सूख म्हण धरचें दॅट वी हॅव टू एवॉयड आमी सर्गाक वचोंक आसा तर सर्गाचे दीस लावन धरणीर चलाचे जर सर्गत ना म्हणटाय तूं धरणीकच दीस लायताय आनी तूं खंयी पावनाय देखून हें आयडियल म्हणलें ना तर देवाचे उपादेश म्हणलें तें आमकां मार्गदर्शना ना तर आमी हर एकलीं सुकोन पडटा आतां ट्राफीक रूल आमकां आसात दे आर आयडियल वय मो ते आमी पाळूंक जाय पूण थोडे फावटी आमकां तें पाळूंक जायनात कालें सोडून जावन एक्सिडेंट जाता तशें म्हळ्यार ट्राफीक रुलांची गरज ना आनी ट्राफीक रूल बेश्टे म्हणून न्ही देखून आमी मनीस जाल्ल्याक आमी हर एक फावटी त्या उपादेशांत तावन या शिकोवणेंत तावन आमी सुकोन पडटा देखून वेळा काळा सरी जावन आमच्या परिस्थितीक सरी जावन आमी हर एकल्यांनी इल्ली सोडदोड करचें पडटा आनी विशेश करून देव हें समजता पळय त्या प्रद्वारांत आसतना शिकोन पडल्या स्त्रियेक जेजून कितें म्हळें आतां रुली प्रकार प्रद्वार करूंक ना मोइजेच्या रुली प्रकार तिका फातरोंक जाय आसलें तें फरिजेवांचें शास्त्रांच्या मुखेल्यांचें चिंतन पूण जेजू कालें म्हणटा त्या नियमा विरोध वचना आनी तो म्हणटा तुमचे मदें पात्याक नातलोलो पयलें पातोर तिनय पाताक केला आनी तुमी पातकां केल्या पूण तिच्या मात पातक तुमी वयर केलें आनी तुमचें पातकां तुमी लिपयलें हांव आतां समका कशें तिनय पातक केलां तशें तुमी पातकां केल्या पूण इम्पॉर्टंट कालेंक म्हळ्यार ते मनीस गेल्या उपरांत कितें जेजू उलयलो जेजून सांगूं ना प्रद्वार व्हडलें पातक न्ही तूं टेन्शन करनाका चक्कडी करतात देखून तूं व्हडलें टेन्शन करनाका कांय ओके तूं म्हाका समजता म्हणलें गी ना तें म्हणना जेजून कितें म्हळें स्त्रिये कोणीय तुका गुन्यांवकार करूं ना गी तर हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना आय विल नॉट जज यू पूण वस आनी मुखार पातक करिनाका सो पातकांचे सिरियसनेस जावं तें प्रद्वार या खोबरो उलोवच्यो या फोटी मारचे या खून करचे ताची ग्रॅविटी हॅज रिमेन्ड द सेम इट हॅज नॉट चेंज इट हॅज नॉट बीन डायल्युटेड तें आमी वॉटर डावन करूंक जायना देखून सुरवेरतान आमी उलयते आसा सक्कडी करतात या म्हाका पातक म्हूण बघना तें आमी डायल्यूट करूंक ना इट इज माय फेल्युअर म्हजें वैफल्य तें हांवें कितें करी जें जाल्लें हांवें करूंक ना थंय म्हजें पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा देखून जेजून जावं पवीस सभा जावन कितें स्टँडर्ड जाता आयडियल आसा पापा फ्रांसिसान सांगलें तें सकल देवंकूच ना आमचें फोकस ऑर क्वॉलिटी ऑर आयडियल स्टँड थंयच आसा पूण हर एकल्यांनी आमी दिसान दीस ताचे कुशीन वचचें पडटा आमी हर एकले पळयनारी ह्या दिश्टीन आमी हर एकलेय पळयनारी जावं पेद्रू जावंक पुरो पावलू जावंक पुरो बागेवन जावंक पुरो माट्टी जावंक पुरो हर एकल्यांनी प्रामाणीक रितीन प्रयत्न केला
आतां कच्च कोरोना म्हणले आसात जाल्यार एक एग्जाम्पल आमकां मोरयेचें मात्र उरलीं पुरो आमी कितलीं बागेवन पसारल्यार ह्या काले म्हणटात उणेपणाच्या वाटेन सोलोवनूच बागेवंत जाल्ली. देखून आयडियल आमी केदाळय दवरचें पडटा. वी कॅनॉट गिव अप, पूण द रियल हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. कित्याक म्हळ्यार थंय आमकां जिनी बदलावपाक अवकाश मेळटा. तशें म्हणटा आसतना फादर तुमी आतां अमोरिस लेतिशिया आमच्या पाप फ्रांसिसाचे एक पत्रा विशयी तुमी म्हाका सांगलें. तशें सांगता आसतना थंयसर हांव पापा फ्रांसिसाचे आनीक एक डिसिशना विशयी तुमचे कडेन विचारूंक अशें येता. पापा फ्रांसीस होमोसेक्शुअलिटी प्रमोट करचे खातीर किंवा एक्सेप्ट करचे खातीर ताणें एक सांगलें किंवा ताच्या फाटलो अर्थ कितें म्हणून आमकां सांगशात की? पयलें होमोसेक्शुअलिटी ह्या सलिंग कामी आसात पळय, ह्या सलिंग तें आकर्शण आसचें मनशा विशयांत पापा फ्रांसिसान सांगलें. मस्त संगती एक्चुअली ताणें सांगूंक नातल्यो, आवट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ह्या माध्यमांनी कितें केलां इल्लें हायलायट करून सांगलां. पापा फ्रांसिसान अमोरिस लेतिशियांत सलिंग ह्या होमोसेक्शुअलांक कालें बेसांव दिवेत म्हणून सांगोना. तें ताणें आनी एका संदर्भार सांगलें. पूण पापा फ्रांसिसान म्हणलें इतलेंच, कितें गे म्हळ्यार बेसांव देवाचें आनी तें हर एकल्यांक फावो. जावं तो दादलो स्त्री ल्हान व्हड क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव ह्या धर्माचो या त्या धर्माचो देवाचेर विश्वास दवरचो या नासलो, हर एकल्यांक फावो. देखून कोणाय की देवाचें बेसांव विसारलेल्याक एका याजकान या व्यक्तीन तें दिनासतना रावोंक जायना, त्या अर्थान सांगलें. देखून होमोसेक्शुअलांक बेसांव दिवेत म्हळ्यार तांकां इगर्जेक आपोवन व्हरून रेस्पेराक रावोवन तांचे मदें तुमी व्हंकल न्हवरो बेसांव दिवचे अशें सांगलें. देखून मस्त जाणांक घुसपड हातून आसा. जर वाटेर येता आसतना हांव लोप घालून येता कोणी येवन भुरगो म्हजे कडेन ब्लेस मी फादर म्हण इंग्लिशान सांगलें तर तूं क्रिस्तांव गी, तूं जेजू क्रिस्ता पाती येताय गी, या हांव विचारना. गॉड ब्लेस यू माय चायल्ड म्हणटा, बिकॉज ताणें विचारलें देवाचें बी सांगून दिता. हे रितीन जर तुवें सांगलें बरी होमोसेक्शुअलान आपयलें तर दे ऑल्सो डिजर्व. कित्याक म्हळ्यार तांचोय मनशां जीव, तांणी काम करीचें, तांकांय भलायकी मेळाचें, तांकांय मतीक समाधान मेळाचें, तांकांय एक कुटुंब आसा आनी तांकांय देवान बेसांव दिचें. त्या अर्थान ताणें सांगिल्ले शिवाय ती व्हंकल आनी न्हवरो या दादलो आनी स्त्री म्हणल्या अर्थान तांकां बेसांव दिचें म्हणल्या अर्थान न्हय. आनी एक विशय, गॉड इज नॉट मॅजिशियन विथ या ते तसो अर्थ इतलोच. देव म्हाका केदाळ जाय तशें आतां आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, गुगल करता, इंटरनेटार पळयता, डावट आसा कसले कुडले म्हाका आन्सर दिवचो, तसोलो न्हय देव. देव म्हज्या कुशे प्रकार तो येवन म्हाका सांगचो. आनी आमचो देव ताणें कितें सांगचें आशिल्लें तो वेळा काळा सरी जावन म्हज्या काळजांत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या मतींत तो घालचो. थोडे बिटी तो म्हाका शिदा सांगूंक बरो, थोडे बिटी आयतारा शर्माळदाळ सांगूंक बरो, थोडे बिटी हांवें मागणें करता आसतना म्हजे कडेन सांगूंक बरो, थोडे बिटी म्हाका एक्सिडेंट जाल्ले दाळ सांगूंक बरो, थोडे बिटी म्हाका पिडा आयिल्ले दाळ सांगूंक बरो, थोडे बिटी म्हज्या दुस्मना मुखांत म्हजे कडेन उलोवंक बरो, थोडे बिटी म्हज्या जिणेच्या कश्टां मुखांत तो उलोवंक बरो. अशें म्हळ्यार देवाच्यो वाटो आमचे कडेन लागीं उलोवच्यो आमचे भाशेन न्हय. देखून आमी देव म्हळ्यार म्हाका दुबाव आयिल्ले दाळा म्हाका सांगचो, म्हज्या कश्टांक पावचो आनी म्हाका जाप दिवचो म्हणलें तें कल्पन या चित्रण तें मनशाच्या लिमिटेड चिंतपाचें, उण्या कालें चिंतपाचें. देखून देव म्हळ्यार विशाल, तो म्हळ्यार सगळें जाण आशिल्लो, चिल्लर संगतींनी ताका तूं दामून दवरिनाका म्हणल्या अर्थान. देखून जायत्यो संगती मनशांनी आमी सोदून काडिचे, आमी मागचे. इवन जेजू जाल्यार पळय देवाचो पूत तरी मनशा सैमान तो आसलो, देखून मनीस जावन आसलो, देखून तो राती वचून आपल्या बापाची खुशी समजतालो. ताका ऑटोमॅटीक तक्षण देवान जाप दिवन हाडली, ह्या बुकान प्रिंट करून दिवन हाडलें. ही हॅड टू प्रे एंड नो द वील ऑफ गॉड. आनी देखून पाप साहेबांनी हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार हर एकल्यांनी होमोसेक्शुअल आसा आतां हे तांणी खाजर जावयेत घेवन वचो जाप दी म्हळ्यार पवी सभेक तले मिसांव दिवना, येस ऑर नो आनी अशें म्हणचे. आतां अले प्रॉब्लेम आसा, कालें जाप तुमी सांगा म्हणून तसलें वय टेक्स्ट आन्सर्स आमकां हें दिवना. पूण देवान आमकां आमचेतल्याक आमच्या संदर्भ प्रकार समजोवचें, ताची खुशी जाणा जावची कॅपॅसिटी. देखून आमचो देव तसोलो
देखून डोंट लुक एट वॅटिकन ऑर लुक एट पोप फ्रांसीस ऑर एनीबडी गिव अस दी आन्सर्स वॉट इज दी आन्सर Correct. नो आमकां हर एकल्यांक जबाबदारी आसा आमताने म्हळें आनी पाद्र्याबांक बी साहेबांक सांगलें एक प्रॉब्लेम आसतना रोम काले म्हणटा पळय नाकात करेक्ट कितें रोमांत पवित्र आत्म्यान सकत दिल्या ती तुमकांय दिल्या तो म्हणटा देखून दॅट इज आवर गॉड अ गॉड हू टॉक्स टू इंडिविज्युअल्स करेक्ट A God who asks account of every individual. देखून हर एकल्यांक विचारसो देव देखून ताका हाका मात बोट दाखोवन सोनी म्हणलें त्या अर्थान ताणें सांगलें जावन आसा अशें तशें म्हणटा आसतना फादर तुमी म्हाका एक उतर सांगलें जेजू म्हणटा आमकां डू नॉट जज नाल्यार तुमची जडती जावची देखून जडती करूंक वचनाकात म्हूण सांगून आतां जडती करचें म्हूण सांगल्यार काले कोणाकी जजमेंट पास करचें म्हूण सांगल्यार काले आनी हाचे विशयान पवित्र सभा कितें सांगता इल्लें म्हाका सांगतात की Mateo Evangel अध्याय 7 वाक्य 1-5 जडती करिनाका म्हणून उरल्या वंजलांत ती आसा पूण सदां क्लासिकल टेक्स्ट डू नॉट जज म्हणलें जडती करिनाका म्हणलें तातूंत येता करेक्ट आनी तातूंत जेजू स्पश्ट रितीन सांगता पेल्याची जडती करिनाका रायट त्या जवळ तुजी जडती जावची ना भावाच्या दोळ्यांतलें किसर आनी तुज्या दोळ्यांतलें आडे तें पुरा असो अर्थ कितें आमी सारकें समजूंक जाय आतां एका रितीन सांगलें तर एक्स्ट्रीमा गेलें तर हांव म्हाका जाय जाल्लें भुरगीं जाता तूं म्हाका विचारूंक कोण रायट हय गे हांव जाय जाल्लें म्हाका करता मस्त भुरगीं आवय बापाय सांगतात मस्त आवय बापाय तांच्या वडिलांक सांगतात आसतले लोक पाद्र्यापांक सांगता आसतले आनी पाद्र्याप हेरांक सांगता आसता तुमी कोण आमकां विचारूंक हय म्हजी सुख म्हाका जाय जाल्लें भुरगीं जाता तुमकां मी सांबळे तशें म्हणूंक जायना जडती म्हळ्यार कितें जडती म्हळ्यार पेल्याचो मोग नासतना हुस्को नासतना ताणें आपली जिणी बदली जे म्हणून मन नासतना करची टिका इट्स ए नेगेटीव क्रिटिसिजम तोच मातेव एवांजेल अध्याय 18 गेल्यार हांव चिंता वाक्य 15-17 3 वर्सेस 15-17 थंय तुजो भाव सूख करीत आसा जाल्यार पाताक धरता जाल्यार तुवें ताका तिदवीचें म्हूण सांगता तर जेजून जर 7व्या अध्यायान सांगलें 18 अध्यायान सांगलें तें कॉन्ट्राडिक्टरी गी म्हणून थंय आनी हांगा डिफरन्स काले थंय तिदवूंच्याक आनी जडती दिवच्याक व्यत्यास वचचो तिदवूंचो मनीस पयलें चूक केल्ल्या व्यक्ती कडेन वचून उलयता आनी ताणें बरें जाय जें म्हणल्यार चिंतपान करता आनी देखून 3 स्टेप थंय सांगल्यात तुका वैयक्तीक रितीन सांग दुसरें एकल्याक वा दोगांक तें आपोवन व्हर आनी गुटान सांग तूं वच म्हूण सांगता तिसरें मागीर सभेक कळय सभा म्हणटना मातेवाच्या वंजलांत आमी समजोचे त्या दाळा पयस सभा येताली मात्र एक ल्हान समुदाय काय 25-30-50 जाणांचो कोण तांकां कळय आनी ते सकट एका मनाचे एका काळजाचे जावन आसले तांकांय आयकना जाल्यार ताका सोंड सोड म्हणा वय एक्झॅक्टली पेपरार घाल वॉट्सॅपार घाल फेसबुकार घाल आनी मेळ्ळेल्यां पुरा सांग ना जडतेन घालन जाता हे लास्ट सेक कितें आपले फर्स्ट जाता त्या मनशाक खबरच आसना आनी ताका खबर आसा की ना गे म्हणलें तुकाय पडोन आनी तुका ताका कळना जाल्यार तुका बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार तुका सड्डा वास करियर आनी त्या मनशान तुवें खबर केल्ली म्हणून हे जडती केल्ली म्हणून विचारलें जाल्यार तूं ना म्हणटाय कळ्ळें गी देखून जडती केदाळ्ळी हिपोक्रिटिकल कित्याक म्हळ्यार आपणाचें लिपोवन आनी एकल्याचें वड करचें तातूंत जडती जुंजे देखून आमी हर एकल्यांनी पेल्या विशयांत उलयता आसतना हातून म्हजें कांय लिपोन आसा की म्हणलें चिंतूंक जाय देखून जडती करिनाका म्हणून जेजून सांगलें आनी जेजून जडती केली ना एकल्यान मा जडती करयेत देवान या जेजून आमची जडती करया कित्याक तांचे तें पाताक ना देव रचलेलो आमकां रचलेलो पूण देव जडती करिना म्हूण जेजू म्हणटा जेजून जडती करयेता आसली जेजू ही म्हणालो हांवें वडोल सांगल्या त्या समार्याक स्त्रिये हांव ही तुका गुण्यावंकार करिना तेन्ना पाताक ना म्हणोना पूण जी निबदली म्हूण सांगलें यू सी द डिफरन्स जजींग आनी करेक्टींग देखून आमकां हर एकल्यांक सूख आदारलेल्याक तिदवूंक कायदो आसा तें पर्सनल लेवलार गुपीत तूं जें समस्या म्हणले बरी तुवें वचून आनी मोगान पण कोणाय की आनी एकल्याक वाऱ्यार सोडूंक म्हणटा पळय ताची जिणी हें करूंक कित्याक म्हळ्यार एक इमेजरी दिवची तर जडती करतलो कालें करता म्हळ्यार त्या सूख केल्ल्या मनशाक यमकंडामसेर लोटून व्हरता म्हळ्यार ताणें वसाचें ती सगळ्यांक कळचें म्हणून पूण डेंजर कालें म्हळ्यार ताणें यमकोंडामसेर वचून तुवें लोटतना तूं यमकोंडा ताच्या पयलीं तूं निसरून पडलोय जाल्यार बारीक कस्ट द स्लोप इज स्लिपरी जेजून सांगलें तें
देखून जेजू हर एक पाताक खंडन करता पण पातक्याक न्ही म्हणून देखून आज संवसारार आमी आनी एकल्या विशय विशेष करून ह्या माध्यमांनी आमकां कितें सलिसाय मेळ्ळ्या पळय मेळ्ळेलें फस्ट फॉरवर्ड करचें रायट मागीर चिंतचें रायट आनी धाडन थोड्यांनी विचारलें आसा तें हांवें धाडलें पळय तूं पळय तें वैगी निगी म्हणून तें वैगी निगी म्हणून पळोवन मागीर धाडलें आनी ताका सांगचें धाडनाका साहेब कोणाय म्हाका मेळ्ळेलें हें पुरो धाडच्यांक धाडन मागीर व्हेरीफाय करा कोणेंय केल्लें पाताक पूण साहेबा हें कोणता हितूं कित्याक म्हळ्यार तूं हें झटती केलाय देखून आज आमी हर एकली एका हितीन चुकोन पडटा पूण वैयक्तीक रितीन येवन म्हाका येवन सांगतले बारी उणें कित्याक कोत्ताय हांव जाल्यार येता ह्या जाग जावन म्हाका आनी एकल्या वचून वैयक्तीक रितीन सांगूंक धैर्य पावना कित्याक कोत्ताय म्हजी जिणी तितली स्पश्ट आसाची न्ही नाजाल्यार म्हाका सांगूंक धैर्य वता तो हांव ताचें एक सांगता आनी म्हजें 3 सांगत जाल्यार रायट देखून हांव कालें करता ताचें एक आहलें हांव 10 करना आनी एकल्यार सांगता इजी देखून झडती आनी तिदूंचें हें दोनी पयत पुस्तकान सांगलां पण झडती करी नजो म्हणा पूण तिदूंचें काम हर एकल्याचें आनी तें भारी नजूकायेन करूंक जाय आनी भारी कश्टांचें काम तें आमकां मस्सनाक करूंक नाका कित्याक म्हळ्यार इट इनवॉल्व्स लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रायट कश्ट तशें म्हणटा आसतना आतांच्या मॉडर्न जनरेशनाचें एक व्हडलें पातक की एबॉर्शन्स पळयत सभेन आतां एबॉर्शनाचें पातक पयलें बिस्पांक मात्र बोगसूं येता आसलें पूण आतां ह्या जगांक की एबॉर्शनाचें पातक बोगसूंची एक पदवी दिल्या सो हाचे चेंजीस काल्याक जाले हाचे विशयान म्हाका इल्लीशी नॉलेज दितात फादर गर्भपात आमी म्हणटा एबॉर्शन कोणेंय म्हाका एका सेमिनारिस्तान विचारलें उडास येता बायबलांत एबॉर्शन विशयान सांगोना न्ही गे म्हणून मागीर कित्याक एबॉर्शन आमी सांगता म्हणून जेजूच्या वेळार मनीस जाय जाय म्हणून गर्भांतल्या भुरग्याक जिवेशी मारचें नातले खंय गुपीत कांय वखदां काडून तें बरें करता आसलें पूण ह्या रितीन सिस्टमॅटीक आस्पत्रेंत मनशांचो जीव वाचोवच्या मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल अहलें पुरा येदोळू ते दाळा नातलें देखून जेजून तवळच्या लोकांक जिवेशी मारिनाका म्हूण सांगलें एकल्यान हातेरां काडून झुजांत या रागार रावन द्वेश काडूंक खातीर जिवेशी मारिनाका देखून आज पावता आसतना जेजून दिल्लो तोच उपादेश देवान दिल्लो तोच उपादेश आमच्या काळा येता आसतना पवित्र सभा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन गर्भपात करिनाका एबॉर्शन करिनाका म्हणलें शिकोवणींत आमकां दिता कित्याक म्हळ्यार तो एक मनशा जीव आतां पवित्र सभा जें कितें सांगता पळय एबॉर्शन करिनाका तें विज्ञानाच्या ह्या सायन्साच्या सोदनेचेर हुंदोवन सांगता सायन्स कितें म्हणटा सायन्स कितें म्हणटा म्हळ्यार एक मनशा जीव या भ्रूण आमी कितें म्हणटा या सुरवेच्या स्टेजीर ताका आमी जायगोट आमी म्हणटा एक वीर्याणू आनी अंडाणू दादल्याचे आनी स्त्रियेचे 2 कोश येवन एक जीव ओप जाता त्या घडयेत ताका जाय आसचें खाली भायर तावन पोशण अंश मात्र खांड मात सकत मात आनी तो जीव मनशा जीव जावन वाडटा त्या सुरवेच्या मोमेंटांत फर्स्ट सेल फर्स्ट मोमेंट ऑफ कन्सेप्शन आनी देखून तो जीव म्हजे बरी तुज्या जिवा बरी आनी हांगाच्या सगळ्यांच्या जिवा बरी मोलादीक रायट इनवॅल्युएबल म्हळ्यार इंग्लिशान सांगयेत म्हळ्यार फ्रॉम द पॉयंट ऑफ फर्टिलायझेशन करेक्ट फर्टिलायझेशन आमचें कालें सायंटिफीक टर्म करेक्ट त्या मोमेंटांत इट इज आनी आतां हर एका मनशाचें काम कितें इट इज टू प्रोटेक्ट दॅट करेक्ट हय तें आमी रक्षण दिवचें कित्याक म्हळ्यार त्या जिवाचेर कोणायकी हक्क ना रायट इन्क्लुडींग द मदर रायट थोडे फावटी भोवंक पुरो इट इज नॉट अ ट्युमर ऑर अ बॉडी पार्ट तुज्या जिवाचो एक अंग न्ही तो इट इज नॉट युअर बॉडी पार्ट इट इज एन इंडिपेंडंट रियालिटी हें सांगता कोण सायन्स बिकॉज तें जायगोटाक त्या भ्रूणाक ताचेंत म्हणल्यार ब्लड ग्रूप आसा रायट आवय सो ब्लड ग्रूप येता जाल्यार इट इज हें कालें कोत्ताय कोइन्सिडन्स म्हणटात बट इट इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द मदर ऑर द फादर रायट ताचेंत म्हणल्यार हार्ट बीट आसा आनी ताचेंच म्हणल्यार युनिकनेस आसा द कॉम्बिनेशन DNA कितें म्हणटा आवय येतान बापा येतान थोडे संगती आहात बट द कॉम्बिनेशन इज सो युनीक सर्येका रितीन तो भ्रूण एक सेल जावन जायगोट जावन तो जल्म जाता म्हणसरी इट इज एन इंडिविज्युअल करेक्ट कसले रायट्स तुका आसा म्हाका आसा त्या जिवाकी आसा इट्स अ थर्ड पर्सन करेक्ट
इट्स एन इंडिपेंडंट पर्सन. करेक्ट. देखून त्या जिवाक आवयन आनी बापायन आनी धाकटेरान आनी हर एका उरिल्ल्या मनशांनी वांसोवचें कशें म्हणलें पळोवंक. करेक्ट. पीड आसा जाल्यार गूण करची कशी म्हणलें. आनी तो मनीस आनी एकल्याच्या जिवाक आनी भलायकेक डेंजर म्हणून जिवेशी मारूंक पळोवंक ना. करेक्ट. हातून आमकां कॉम्प्लिकेशन येवचें या भारी कश्टांचें जावचें खंयचें म्हळ्यार आतां गर्भांत आशिल्लें भुरगें भलायके बरीत ना म्हणून एकलो धाकटेर सांगता ना. रायट. म्हजें एक सवाल, म्हाका आज भलायकी ना म्हणून धाकटेर सांगता तर कोणें जिवशी मारयत गे म्हाका? जशें करेक्ट. नोबडी हॅज अ रायट. आतां तुका भलायकी बरी ना म्हूण सांगता तर तुवें या आनी कोणेय नावें मातशें रायट ना म्हूण सांगयत गी. सेम प्रिंसिपल एप्लायज हियर ऑल्सो. करेक्ट. जर भ्रूणांतलें भुरगें या गर्भांतलें भुरगें ताका भलायकी ना म्हळ्यार नोबडी कॅन डिसायड तुका मातशें रायट ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हजें रायट हांव त्या जल्माल्ल्या दिसा सुरू जाल्लें न्ही. आनी म्हाका कोणेय हाडून व्हडल्या प्रेसिडेंटान अमेरिकाच्या इंडियाच्या प्रायम मिनिस्टरान तूं मनीस देखून तुका हे पुरो रायट्स आहात म्हणून दिल्ले न्ही. ते दिल्ले रायट म्हाका देवान गर्भांत आकारच्या आदींच. हय, ते रायट्स म्हाका मनीस म्हणल्या खातीर ते आयिल्ले. देखून हर एकल्यानी खालें पळयचें म्हळ्यार तो जीव वाचोवंक पळयचें. रायट. केदाळा तो जीव वाचोवंक कस जाता तवळ कितें करूंक जाता तें करयेत. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी 100% ऑल द सर्येका केजींत आमकां वाचोवंक जायना. जल्मल्ल्यांकी वाडिल्ल्यांकी सकट सारकें आशिल्ल्यांकी या गर्भांत आशिल्ल्यांकी. कित्याक म्हळ्यार आमी मनीस आमकां आमचेच म्हळ्यार असकत काय ताचे एकल्याक जर मरता कितलें प्रयत्न केल्यार त्या दाळ आमी अबॉर्शन म्हणना. पूण तो सोमाना देखून ताणें वाचोवंक नजो म्हणल्यार तर हांव म्हाकाच एक सवाल विचारता, तुमच्या लागार हांव सोमा सांगी. रायट. हांवें म्हणचे पूण मस्त रितीन तुमी सोमाना म्हणूंक पुरो हांव. करेक्ट. देखून फिजिकल काय म्हणटा डिफिशियन्सी वॉट एवर फॉर्म इज नॉट ए क्रायटेरियन टू जज हू हॅज टू लिव्ह, हू हॅज टू डाय. मस्त भुरगीं धाकटेरान सांगल्या उपरांती सारके रितीन जल्मल्लीं आसात. कित्याक म्हळ्यार हांव एक कडेन टॉक दिवंक गेल्लो ह्या विशयांत. त्या दाळा त्या सभेंत आशिल्ल्या दोगांनी उठून सांगिल्लें तांकां ती नर्सां दोगांय तांकां तांच्या गायनाकॉलॉजिस्टान म्हणलें की भुरग्यांक डावन सिंड्रोम आसा. म्हाका जाला म्हजो चरकोत म्हाका चरको आसल्या वेळार हांव गुरुवार आसल्या वेळार सॉरी हांव मोदें तुमकां कट करता फादर. म्हज्याच लायफांत एक्सपिरियन्स जाता जाल्ल्यान तुमी सांगतना हांव खंडीत जावन समजोवंक शकता. बट वी टूक द डिसिजन टू कीप द बेबी. आनी आज म्हज्या चरक्याक सगळ्यांनी पळयला म्हणजे दोगांय भुरगीं हेल्दी देवान दिल्यांत भोव बरीं आसात. सो तातूंत म्हाका तो एक पॉयंट वंडरफूल एंड यू टूक ए डिसिजन. आय कंग्रॅच्युलेट यू. आनी हांवें ती सांगिल्लीं दोगांनी तेंत डिसिजन काणयलें. ऊण आसात जाल्यार कितें जालें देवान दिल्लें भुरगें रायट आमकां रायट ना म्हणून मुखार गेलें. रायट. आमकां युट्यूबार आनी टीव्हीर माध्यमांनी आमकां कळीत आसा हात पांय नातिल्ले या आंगांत उण आशिल्ले जिवांत उण आशिल्ले कितलीं जाणां आज काल सगळें सोमा आशिल्ल्यांक टॉक दिवंक येता. बीट करतात. करेक्ट. आनी मस्त जाणां सोमा सगळें सारकें आसलें म्हळ्यार डिप्रेशन वाचोवंक नाका तें प्रॉब्लेम हें प्रॉब्लेम. आनी तळ्यांक ही मनशां येवन लायफ म्हळ्यार कालें द डिग्निटी ऑफ लायफ कालें सांगतात. कार्मेल कॅफेर एक एपिसोड आमी अलत एका व्यक्ती होतो सबिता मोनीस आमचे सगळ्यांक वळखीचे सो एक एपिसोड जाला हांगासर. सो ताचे विशयान खंडीत जावन आमच्या लोकांक मनशाचो जीव गर्भांत आसतना जावं जल्मल्या उपरांत आमी मार्केटी वचून बटाटे टोमॅटे विंचल्ले बरी हो बरो दिसता म्हाका हो नाका म्हणून विंचूंक जायना. रायट. तो सारको आसा जाल्यार सारको ना जाल्यार ते आमच्या दृश्टीन करेक्ट तो देवान दिलोलो. रायट. आनी देखून वी हॅव टू रिस्पेक्ट अँड प्रोटेक्ट दॅट लायफ एट वॉट एवर स्टेज ऑफ लायफ. रायट. आनी ते प्रिंसिपल कन्सिस्टंट आसाचे. रायट. जल्मल्या उपरांत यू हॅव अनलिमिटेड रायट्स. तुका एक सोबदी कोणी कांय म्हणो नजो तुका दोळे ओडकोन पळय नजो. पूण त्याच व्यक्तीक थोड्या मिनटां पयलें पोटांत आसता आसतना 0 रायट्स गी. इट इज हिपोक्रेसी. करेक्ट. डबल स्टँडर्ड न्ही गे. देखून पवी सभा एकच स्टँडर्ड म्हणटा. कशें जल्मल्या उपरांत तुका अनलिमिटेड रायट्स क्लेम करतात तेच अनलिमिटेड रायट्स यू हॅव वन्स यू आर इन द वूम. करेक्ट. देखून हे द कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आमी वी एंड अप चुजींग कोणें जियेचें कोणें जियोंक नजो म्हणून. आनी
मस्त टेस्ट कितें आमी सांगता पळय नॉर्मल 100 स्त्रियो टेस्टाक गेल्यार 100 स्त्रियांत 96 रिपोर्ट विल बी नेगेटिव्ह राईट कांय प्रॉब्लेम आसना Correct. पूण ती 100 येतात आनी येता आसतना एका टेन्शनार येतात खालें कोणना कशें कोणना खालें जालां कोणना हें म्हणल्यार खावचें न्ही येतात आनी तें भुरग्याक एफेक्ट जाता म्हणल्यार उडास धरी डेफिनेटली 4 जाणांक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येवंक पुरो कालें मनी प्रॉब्लेम आसा आनी स्टॅटिस्टिक्स सांगता हांवें ह्या विशयांत रोमांत आसतना स्टडी केल्ली आनी म्हज्या थिसिसांत हांवें गेलां 4 जाणांक पॉझिटिव्ह म्हण आयलां कांय उण आसा प्रॉब्लेम आसा म्हणून तातूंत 75% डायग्नोस्टीक एरर्स एक्झॅक्टली मिशनाचें घालें प्रॉब्लेम Right. या कोण तो रिपोर्ट बरयताल्याचें मोत इंगी आशिल्ली राईट आनी घालें सॅम्पल हें बदललें Correct. साम एरर राईट आनी देखून ह्या 4 जाणां हेल्दी भुरग्यांक तातूंत ते गांक म्हणले बरी करेक्ट जी बरें आशिल्ल्यांकच तुमी डिस्कार्ड करतात आनी आवय बापायच्या मतींत म्हजें भुरगें अशें तशें म्हणून डावट घालतात न्ही जावन 100 एकल्याक मात्र प्रॉब्लेम आसूंक पुरो राईट आनी तें प्रॉब्लेम जायते फावटी समा करूंक जायना करेक्ट थोडे फावटी त्या स्टेजीर प्रॉब्लेम आशिल्ले देव गूण करता राईट कित्याक म्हळ्यार पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयिल्ले आनी धैर्यान मुखार गेल्ले जल्मात आसतना कांय करेक्ट प्रॉब्लेम जल्माली भुरगीं आसात आसात करेक्ट देखून देवाच्या मांडावळे विरोध आमी वचून आमी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी बारी सोबीत शब्द वय पण आनी एका शब्दान सांगचें जाल्यार मर्डर तें करचें सोमान्य अशें म्हणटा आसतना जायते फावटी थोडे फावटी मस्त कॉम्प्लिकेशन येता आवयचो जीव रिस्केर आसा तो केसी परत दुसऱ्याच रितीन आमी पळोवचें फॉर पडटा एक्झाम्पल एक्टोपिक प्रेग्नन्सी अलें पळयत आसतना दुसऱ्या रितीन हातून जिवेशी मारूंक सोदचें न्ही करेक्ट भुरग्याक आनी आवयक वांचोवंक सोदचें आनी ह्या प्रोसेसांत कोण एकलो वाचता एकलो मरता करेक्ट which is a different issue where you selectively choose to abort because there is a problem. Correct. देखो न्हू भुरग्यां तें उण आसा म्हणून भुरग्याक देशी मारचें इट इज नथींग बट एबॉर्शन तो टर्म खंयचोय यूज करयत जायते वैज या मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स हें सांगनात आनी थोडे फावटी आवयांक मागीर कळ्ळ्या उपरांत ती करगतात हांवें अशें केलें न्ही घी म्हणून करगतात देखून ह्या विशयांत मस्त उलयत इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स अँड ह्यूज टॉपीक पूण एका सुत्रान सांगचें तर वी डू नॉट हॅव रायट टू किल एनीबडी इन्क्लुडींग अ जायगोट एन एन एम्ब्रियो और आमच्या आवयच्या गर्भांत आसचें भ्रूण या भुरगें एबॉर्शन पहिले काली बिस्प साहेबांक मात्र एबॉर्शनाच्या पाताक बोगसूंची पदवी आसली पूण आतां ती पाद्रापांक दिल्या हाच्या विशयान म्हाका इल्ली नॉलेज दितात की ते खंयच्या कारणा खातीर तशें जालें इयर ऑफ मर्सी या काकुळतीचें वरस म्हणून बाप साहेबान पासारलें उडास आसतलें म्हाका सारकें इयर उडास ना हांव चिंता 2015 गे म्हण दिसता और 14 मातसो उडास येना कितें जावं काकुळतीचें वरस म्हणून पासार केल्लें आतां त्या वर्सा बाप साहेबांनी हें बदलिल्लें कित्या खातीर बदलिल्लें म्हळ्यार एबॉर्शन या भ्रूण हत्या केल्ल्या व्यक्तीक इतलें दूख आसता काळजांत परतून कुमसाराक गेल्ले तवळ जर एकलो याजक म्हणटा म्हाका तें पाताक बसूंक पदवी ना तुवें बिसायब वचचें या त्या बिसायबान असल्या पदऱ्यापाक पदवी दिल्या देखून ताचेर अशें म्हणटा इट बिकम्स टेरेबल एगनी बारीक कश्टांचें कित्याक म्हळ्यार एक फावटी सांगचेंच नालिसायेचें आनी मस्त दुखाचें आनी परत्यान उडास काडून त्या सोदून वचून म्हळ्यार देवाची काकूळ तितली कश्ट गी देवान तले पाताक बगसूंक इतले कश्ट गी बक्षांनी मेळोंक म्हणलें चिंताप एक उदेल्लें आसा देखून तें काडच्या खातीर जर कोणी असलें पाताक सांगता कुमसारांत साद्या कुमसारांत तवळ तें बक्षाणें देवाचें बक्षाणें सुलाबायेन मेळाचें पाताक सुलाबायेन करीच्या म्हणल्या उद्देशान न्ही सुलाबायेन मेळाचें म्हणल्या उद्देशान कोण बी साहेब खंयच्या याजकाक फॅकल्टी दिता ऑर्डिनरी फॅकल्टी आमी म्हणटा कुमसार आयकूंची तसल्यांक की हें पाताक बक्षूंची पदवी पापा साहेबान जराल रितीन दिल्ली आसा हाचो अर्थ इतलोच कोणेय आपणें पाताक केला म्हणल्या खातीर देवाच्या बक्षाण्या खातीर हेणे तेणें जावंक नजो देव पाताक आपल्या उदार काळजान बक्षिता म्हणलें देवाचो शिगूण दाखोवच्या खातीर ईज ऑफ एक्सेस म्हणटा आमी तें पाप साहेबान हर एका पत्क्याक या भवाट्याक मेळशें केल्लें जावन आसा
जावन ओके फादर तशें तुमी म्हणटा आमी कुमसार टॉपिकाक आयिल्ले हांव आतां कुमसार जावतना आमी एखाद्या वेळार एका मनशाक कुमसार जाताना एका पत्र्या कशें वचचें जाल्यार आनी कुमसाराक कशें तयार आहे कणकाणयेचें आनी कुमसार म्हूण सांगल्यार पाताक करूंक लायसन्स घेवन थोड्यांक सांगचें आसा कुमसारा काल्या कितें सायबा पाटयेन पुरतें तीन पातकां करचें न्हय कुमसार काल्या जावचें म्हूण सांगचीं आसात सो कुमसार म्हळ्यार कितें कुमसारा विशयांत म्हाका इल्ली नॉलेज दितात गी फादर कुमसार कितले पिटी जायचे केदाळा जायचे करेक्ट कित्याक जायचे ही सबार सवालां युवजन आनी जायते कुमसारा विशयांत सारके समजून नातले विचारतात करेक्ट थोडे बडी कुमसारांतच थोड्यांनी जन्मिनली विचारलें आसा आयल्या वारच म्हाका एकल्या बरें भुरगे तरणाट्यांनी विचारलें आसा फादर म्हाका कुमसाराक वचूंक मनच ना पूण आज आमकां सकाळां वचचें म्हळ्यार हांव वचना जाल्यार कळटा म्हळ्यार आयल्या पूण म्हाका आय एम नॉट कन्विन्स्ड वाय आय शूड पूण कित्याक म्हळ्यार हांव वचून परतून तेंच पातकां करता वॉट इज द यूज रायट देखून हांवें ताका सांगलें एक उदाहरण दिलें थोड्यांक डायबिटीज आसा डायबिटीज सुरू जाल्या उपरांत थोड्यांक गूण जायना गूण जायना तेन्ना आमी सांगूंक जायना थोडे फावटी थोड्यांक गूण जाल्लें आसा गूण जायना आतां तशें जाल्यार कालें करीचें डायबिटीज आसा म्हूण कळ्ळ्या उपरांत ताणें डेयली मेडिकेशन काडयचें काडलें जाल्यार काल जाता काडलें जाल्यार ताचें डायबिटीज बारी पाड जाता काणयल्या उपरांत ताका कळीत आसता म्हणजे गूण जायना म्हणून पूण बुदवंत काय आसा देखून हें वखद काडयना जाल्यार आनीक पाड जाता म्हणून कंट्रोल दवरचें करेक्ट आतां हांव दिसा एक पटी नाता पूण म्हाका कळीता फाल्यां संजे परत्यान नैजम मेळत जाता करेक्ट परवांय नैजम देखून काल एक म्हयन्याच्या एंडा एक पटी नाल्यार पळोवना उदाकी उरलें सबय उरलो ना तुका आनी एका घडयेन तूं मेळो जाता हांवें म्हूण कळ्ळ्या उपरांत तुजो हिंदू सांगता तुवें न्हांवचें बरें सड्ड गांड येवच्या पयलें करेक्ट आमी सक्कडी पात्य करता जावं पाप साहेब या याजक या धार्मीक लायक आमी हर एक पाताक करता आनी कुमसार जाल्या उपरांतय आमी पाताक करतलेंच कित्याक म्हळ्यार आमचें तें मनशा सैम आसा पूण हर एक कुमसार कितें करता कित्याक म्हळ्यार तुजे थंय आसली एक पटी जडाय ती काडटा आनी देवाक तुजे थंय लागीं करता ओके एक पटी राजी करता कळ्ळें एक पटी स्टॉक खाली करता परत्यान येवंक पुरो पूण यू हॅव एन अदर ऑपॉर्च्युनिटी एक पटी तुका करपा मेळटा लागीं जाता तुजो तुटुल्लो बांद हांवें सांगलें 3 डायमेन्शन एक तुजो बांद आसुल्लो कट जालें तो तुवें गोडसिलोय यू कम क्लोजर प्रॉबेबली लिटल मोर गो बायलां मदें कांय सोडून हें जालें तें तशें दवरच्या बदलाक एक पटी राजी जाता सॉरी जाता तशें म्हळ्यार ताच्या उपरांत फॉर एवर दे वील लीव विदावट एनी प्रॉब्लेम्स म्हणलें ना आनी एक पटी येताले बट दॅट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सॉरी 10 सॉरीज or 100 सॉरीज मेक अ मॅरेज रायट that is it but that without that first sorry any of the sorries marriage would have been in pieces तशें हर एक कुमसार आमकां देवातय पेल्यातय मजेतयंत राजी करता and I come to know that I have a problem म्हाका डायबिटीस आसा म्हाका BP आसा म्हाका खालींग ए प्रॉब्लेम आसा that I have to be careful तूं तें करिनाय जाल्यार कितें जाता म्हणलें यू नो हांवें एक खाली एक एनॉलॉजी दिली दॅट्स वॉट इट हॅपन्स देखून रेग्युलर सेल्फ इवॅल्युएशन इज अ मस्ट नॉट बिकॉज आय एम गोइंग टू बी परफेक्ट बट आय कॅन टेक a step every day towards perfection or whatever that smaller step towards perfection we will आमी हर एक पटी we are prone to commit but कितले ऑफन कुमसार जायचे आतां पवीस सभेचे नियम कितें आसता म्हळ्यार वर्साक एक पोटी पनी वर्साक एक पोटी पनी जायचे म्हणून आतां हप्त्याक जायचे गे सदां जायचे गे म्हणून थोडे पाप साहेब हर एक हप्त्यांत कुमसार जाल्ले आसा पाप साहेबान खंय पथकां केलीं आबा पाप साहेब कुमसार कितें जाता म्हळ्यार त्या जबाबदारेन आशिल्ल्यांनी कांय एक ल्हानशें उतर सुकोवन सांगलें जाल्यार व्हडलें जाता हय गे आवय बापायनी जाग्यार आसून तांणी कांय सांगिल्लें व्हडलें जावं देखून आपूण पातकी आनी म्हजे थंय पातक करची सकत आसा हांवें करयत म्हणलेंच एक टेंडन्सी रादर रिजन वाय वी शूड गो फॉर कन्फेशन देखून हर एक हप्त्यांत कुमगार घेवच्या पयलें कुमसार जायचे गी महापातक आसा तर जायचे म्हणलें एक नियम आसा देखून महापातक म्हळ्यार तूं देवातावन टोटली पयस गेलाय आनी तो आदारलाय देखून तूं जेजूक कुमगारान सेवूंक फावूं न्हय देखून तुवें पयलें कुमसार जावन कुमगार घेवचें म्हण पयलें रीत आसली थोडे फावटी ते सवयेच्या बळान
कांय महापाताक ना जाल्यार कुमसार जाल्लीं आसा तांकां करनाजो म्हूण सांगना पूण जायजेच म्हणून ना पूण वेळा काळाक सरी जावन विशेष करून त्या संदर्भांनी खंय तुज्या जिणेंत व्हडलें कांय घडलां आनी निजावन तुवें जिणी परिवर्तन करूंक जाय आनी देवा थंय आनी पेल्या थंय आनी तुजे थंयचो संबंद इतलो मेळो जाला पाड जाला तवळ तें खुमसार जावनच ताका वेळ आनी काळ म्हणून ना अवकाश केदाळ आसा आनी केदाळ जायजे त्या वेळार खुमसार जायचे देखून खुमसार जायजेच गी हांवें विचारचें नायजेच गी ताका जाप कोण दिवंक शकता जाल्यार ही जापी मेळटा देखून केदाळाक कितें म्हणलें त्या मनशांक सोडुल्लें आनी देखून मस्त बडी कुमसार जावन व्हडलो पातकी कुमसारच जायनाटलो व्हडलो भाग्यवंत हें दोनी रॉंग देखून अगेन जजमेंट तशें फादर तुमी भोव बरें आतां आमकां टायम असो खाली 1 घंटा आमी सुमार विशय आमी उलयल्या भोव बरी तुमी नॉलेज दिल्या आनी मॉरल थियोलॉजी म्हणून तुमी कॉलेजीन कितले वर्सां शिकतात तुमी डॉक्टरेट कितले वर्सां जाले तुमचे आतां 2 भागात लायसन्शिएट आनी डॉक्टरेट ओट्टूक एक 5 या 6 वर्सां ओके आनी 5 आनी 6 वर्सां पाद्र्यापानी शिकले म्हळ्यार नॉर्मल थियोलॉजी त्यांनी सेमिनरी आसतना 4 वर्सां शिकल्या ताच्या उपरांत 5 एटलिस्ट आमी 10 वर्सांनी शिकप म्हणून सांगया ते आमकां 1 घंट्यान कवर करूंक जायना अशें म्हणटना फादर निमाणे आमी आतां सुमार वेळ उलयल्या तुमच्या लायफाचेर तुमच्या एक्सपिरियन्साचेर बेस जावन आमच्या विक्षकांक एक निमाणो संदेश दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात कार्मेल कॅफे आमच्या लिजा बायन करचें हांव तवळ पळयतां दुसऱ्या आमच्या सोशल कम्युनिकेशन मिडिया फॉर्मांनी आमकां ते येता आनी म्हाका केदाळे पसंद म्हळ्यार वेरायटी ऑफ पीपल वेरायटी ऑफ टॉपिक्स आनी बारी लायव्हली वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स आय वूड से आनी लोकांक विविध समजोनी दिवच्यांत आनी लोकांक पवी सभेतय देवाच्या उतरांतय आनी मौल्यांतय लागीं हाडच्यान तें व्हडलें हातेर जालां आनी देखून लिजा बायन म्हजे कडेन विचारलें तवळ हांवें तें क्षण जायत म्हळें कश्ट म्हणून म्हाका बगुल्लें तयाराय करूंक आनी रेकॉर्डिंग पूण हांवें खुशेन हांवें जायत म्हणलें हेच कारणाक लागून आनी देखून हांव शाबासकी पटयतां हाच्या फाटल्यान जायतो वावर जाता आनी आमी हें करूंक जाय आनी 1 फावटी आनी 10 फावटी आपयल्यार म्हाका संबंद जाल्ल्या म्हाका उलोवंक येत जाल्ल्या विशयांनी हांव येवंक तयार आसा कित्याक म्हळ्यार एक म्हजें पॅशन कितें पवी सभा सांगता कितें देवाचें उतर सांगता तें ह्या आधुनीक रितीन आनी सारक्या रितीन बारी गरजेचें कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी आमचें सांगता हांव आनी सारकें आनी सूख म्हणटा आनी पवी सभेक गुबे करी सुद्दां म्हणटात पळय आमकां पुरो तें करनजो हें करनजो कित्याक म्हूण समजनासतना आमी सांगचें आनी थोडे फावटी पवी सभेन सांगनातलें आमी सांगून पवी सभेक गेल्लें नांव पाडत देखून हें करूंक हांव केदाळे तयार आसा लिजा तुका मस्त देव बरें करूं आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या कितें कारणकर्त्यांक आनी हाच्या फाटल्यान आसच्या सर्व वावड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका अवकाश दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर पळया आतां पाद्र्यापुरतो मस्त बिजी आसचे मनीस पूण जाल्यार ते आमचे प्रोग्राम पळयतात की देखून मोगाचे विक्षकान जाता तितल्या लोकां कडेन तुमी वांटून काण घेया कित्याक आनी आज दिल्लें इन्फॉर्मेशन पाद्र्यापान मॉरल थियोलॉजी म्हणून सांगल्यार कालें आमी कशें जियेचें आनी मुखल्या दिसांनी IVF कित्याक IVF विशयान आमच्या लोकांक साबार लोकांचे विशयान माहीत ना आमचे पवी सभा कितें सांगता होमोसेक्शुअलिटी विशयान कितें सांगता आनी असले साबार टॉपिक आमचे थंय आसात खंडीत मुखल्या दिसांनी पाद्र्यापान हांगाच प्रॉमिस केला ऑन स्क्रीन तांकां प्रूफ आसा देखून पाद्र्यापाक खंडीत जावन आपूण हाडना सिंगल टॉपिकच काडून केलें जाल्यार ह्या विशयान बरें उलयत युथेनेसिया जावंक पुरो दयामरण तें आमी केलें जाल्यार बारी बरें देखून पाद्र्यापान म्हाका हांगास ऑन स्क्रीन म्हाका परमिशन दिना जाल्यार खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी पाद्र्यापा सांगता आमी आनी 2-3 एपिसोड एक विशय काडून खंडीत जावन करतले म्हणून हांव तुमकां बसयता देखून मोगाचे विक्षकानो आयचो एपिसोड दयाकन शेअर करून काण घेया आनी मुखल्या दिसांनी एखाद्या पाद्र्यापाक आमी परत आपोवचे जाल्यार तांचे खंयच्या विशयाचेर तुमकां माहिती जोडूंक जाय म्हणलें कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळचिया कितें बरें लागलें वा खरी तुमची सवाल आसत जाल्यार खंडीत जावन तुमी हांगासर कॉमेंटांनी बरयलें जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी तांकां आपोवन परत हे फावटी तुमकां ताचें क्लॅरिफिकेशन दिवंक हांव प्रयत्न करतली तर फादर तुम्ही हांगासर आज आयल्या तुमच्या बिझी शेड्युलामध्ये आणि तुम्ही सांगले कार्मेल कॅफे तुम्ही पळयतात म्हणल्यार तेंते एक व्हडले एक बेसांव म्हणल्यार बरी हांव काण घेता तशेंच आमी बसून असो जो इन्फेंट जीजस श्राइन तो बाळक जेजू येदोळ ते पळयत आत्म्यान तुमकां बरें काम तुमचें तावन जावनूच आसा मस्त लोकांक तुमी बऱ्यांतलो बरो संदेश तुमी दिवन आसात तुमचे मस्त सेवा तुमी करन आसात आणखी मुखल्या दिसांनी पवित्र आत्मो तुमचे हात बेसांवांनी भरून दी तुमकां बरी बळ भलायकी दिवन तुमचे तावन आणखी सेवा आमच्या लोकांक मेळोन दी म्हणून हांव आशेता येस तर मग विक्षकानो येवच्या हप्त्यांत परत अनेक बऱ्यांतलो बरो टॉपिक काडून तुमच्या मुखार वाचतली आणि एखाद्या वेळा तुमकां कोणायकी हांगासर आपोवन खंयच्याय विशयाचेर तुमकां माहिती जोडीचे म्हणून मन आसा जाल्यार स्क्रीनार दिसच्या नंबराक आमकां तुमी व्हॉट्सॲप करून सांगिता देखून येवच्या हप्त्यान परत मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं.